हाय गायज, गुड मॉर्निंग. सगळी कशी आहे न बरी. आम्ही हाय सगळी बरी. आता उठवला, फर्स्ट उठला आणि रोप सुगोक गायला. मॅफी गेला नुसते हाडपा आनी च्याई कितें हाडपा काय त्या. आणि म्हाका सांगतालो काल मोस्ट ऑफ द रेस्टॉरंट्स क्लोज जाले बिकॉज ऑफ सिलिंडर. बाय ग्रेस ऑफ गॉड म्हाका कोण तरी हाय घरा या गाय हा, सो टेन्शन ना. इतलोलो आहा, सो बेगीन म्हाका काम कंप्लीट करपा जाय. सो तुमकां दाखयता. सो गाय जाता च्याय दवरला आनी काल रिसॉय चाडलेले जे क्रिस्टांतले ते आनी पॅटीस आहेत, 2 पॅटीस आनी सो कितें घेवजो आसा. सो ते तापोवन दवरल्या. बाब न्हिदलेलो आहा आनी तोंड बी धुवना आजून. हांवें तोंड आतां धुवपा वयतलें. ते तापोवन दवरल्या आनी च्या दवरल्या पयलीं. आनी भायल्यान हांवें रोप सुकोवंक घायला आनी मॅफिगे मागीर जिन्स घायल्या मिशिनाक. तेजे उपरांत भानशीर उरलें धुवपाचें. मागीर जालें मागीर धुवपाचें. आनी आयज हांवें चिंतिल्लें आयज हांव करतलें पुलाव. सगल्यांक पुलाव, चुरस पुलाव करतलें. आनी नुस्तें चोवया मॅफी कितें हाडटा तो त्या प्रमाणे मागीर कोडी करतलें. कोडी करपा म्हळ्यार पुलावाचेर कोडी नाका, कोडी करून दवरतलें. तें हालें बाय सर आयज म्हाका साकर भांडारान वचों जालें आनी आयज ट्युजडे. सो आयज ट्युजडे न्हू, ट्युजडेचे हें येयना, फ्रेश वेजिटेबल्स बी येयना. सो म्हाका कितें जाय आसलें वेजिटेबल्स बी कितें. सो तेका लागोन सो चोवया मागीर घेतलें. हाल्या वयतलें. सो तेका लागून आयज कोडी करून दवरीत जाल्यार बऱ्या पडटा न्हू. चोयता दाखयता तुमकां शेअर करतलें सगलें. ओके, मेळटा मागीर. गायज, गुड मॉर्निंग. देनू got up. In his dream, doggy came home. I said, which doggy? काय म्हळें, the doggy came home. He went inside the pillow. म्हाका दिसता डस्टर बी येयलो आसता म्हण तेगे सपना आमगे डस्टर आहलो न्हू. जाल्यार आपूण आहा आजुनूय तुमचे बरोबरी. आमी तूं भिनाका, आजून आहा आपूण चोयतो तुगे बाबा अशें बी सांगत आसतलो आमगे डस्टर. बीच कलर डॉगी वॉज अ ब्राउन कलर. ब्राउन कलर के blue color doggy ke vale. Blue color doggy chade. It might be brown color. Tail was there. Doggy had tail. Huh? Doggy had tail. Huh? Tail was there. Small tail. Tall tail all over. Duster vasta amge. So let's wash your face, brush your teeth. Till then Dada will come. Okay, he'll bring something for you. Okay, let's go. So तुमको मागी मेटा भाजी हाडल्या. रिसॉस ते ब्रेड हाडल्या भाजी. ती भाजी ती सेपरेट आनी आमकां सेपरेट हाडले. ओके. आनी चिकू कितें कोता भायर यो. तो रुमानू बसों सोदता, तो भायर येयना. आयल्या गरमी जातूच तो भितरू. दारान मेनू ऑफ केलो, बटनूच ऑन ना एसीचो. गरम मेनू ऑन करता. आयज मी अशी सुंगटां हाडल्या, मोठी सुंगटां. नुस्तें उजरायलें, मागीर सुंगट बी उजरायल्या. तें नुस्तें तर साफ करून हाडलो न्हू. सो तें हांवें हें केलां, पाकीट केलां धाकटी. करस आहा तेन्ना तितली काडपाची. आनी सुंगटां उजरायल्या, थोडीशी सुंगटां काडल्या, थोडी नुस्तें काडल्या. आनी बोडकां आहलो न्हू, सो मॅफी बोडकां कोडी कर. सो बोडकां काडल्या आनी मूय येयले. सो सारकें मिठा भायर मूय येयले. वता दवरला करपाक दवरला. थोडेशें नुस्तें सुंगटां काडल्या. आयदन बी धुलें. आयदन दवरलेली थिंग मिठा भायर मूय येयले. दाखयता तुमकां. भायर मूय येताय म्हूण पयले पाटी चोयलें सायबा. कितें म्हणपाचें, मुठाकूय मूय येताय. सो आतां इल्लोसो पुलाव करता, बाबा जाय तितलो. आनी आमकां शीत त्या बोडकां कोडी करूं लायली तेणें. सो बोडकां कोडी करता, शीत करता. नुस्तें बी मीठ लावन दवरला. सो बेगीन करता. आनी भानशीर घायलें धुवपाक. आनी मागीर मेळटा तुमकां. तितून बारीक क्लिपिंग्सूय काडा. ओके. व्यू थंय भायलो. आनी बाबाक घे ते सायकल घेवन आड पडलोली. म्हळ्यार हाजें जायन जालें. वतान न्हू हांव भानशीर सुकोवंक घालयलेलो. वतान जायना जालें. कितें जाता तें कोणा जालें. सो तेका लागून बाबाक घेवन तरी पूण हांव बसलें मुखार. तेशी बसलें
बसले न्हू जायन जाले मामाके रुमा घेवन गेले बाबा बस रे बाबा म्हणले रुमा काटून घायलो आनी दिली चेड बसलो न्हिदलो थिंगा चेडो आतां तेका वर्सां उठायलो म्हणून रडो लागलो आनी न्हिदाय जाल्यार मागीर सांजे न्हिदपाना न्हू तेका लागून उठायलो तेका बेगीना गोशलोली तो हा मेफी हा थिंगा सो तेका लागून बायलां उज घालतो म्हणल्यार आनी आतां नुस्तें तोवपा जाय सकाळीं तोवलो न्हू थोडे तोवलेले सांजे नुस्तें तोवलें पुलाव केलो पुलाव खायला आमी शीत जेवंक ना आज आमी शीत हा कोडी हा म्हाका आनी टेंशन ना आतां नुस्तें तोवपा जाय काडून हांवें आजून काडून जाय नुस्तें काडून जाय मीठ बी लावन दवरून मागीर लय जाल्यार जिवा बरें ना न्हू टॅबलेट हाडो मॅफीन म्हाका तोणयेची जाता तें कोणा सो कचऱ्या उच घालतालें मागीर डे तुमकां स्पेंड करता म्हणल्यार पान काडलें शिनू पान काडलें तें म्हाज्या जिवा सारकें बरें ना प्लस बाबा गेले बाबा आनी म्हाका दोगांयकूय पान काडलें न्हांवपा शिजयता ती उदकान आनी न्हांवतें मेळटा तुमकां मातशें सो गायज आयचो डे तुमकडेन शेअर केलो तो जालो आय डे काबार आज जाल्यार राती कडेन 8:30 9:30 अशें जातले चोयता टायमार आनी आयज रोप धुलो तेका लागून वतान वचपाना चिंतिला वतान इतले वचपाना मागीर हेडीक जाता 10 जाली आयज भानशिरी लेट धुली म्हणून भानशिऱ्या लागून हांव वतां गेलो न्हू म्हाका तोकली तूं जोड जाली सो चिंतिला वतान इतलें वचपाना सकाळीं फुडें रोप घालतलें आनी मागीर मन जालें म्हणल्यार सान देंवलो न्हू तेन्ना रोप भितर हाडूं वयतलें तेजे पयलीं हांव वतान वचपाना तोकली जोड सो आयज रोप बी धुवन हांवें बालदीन घालून दवरला कूक मारून आनी आतां पानशिरी आसलो थोडीशीच ती धुवन काडल्या आनी मागीर एक टी शर्ट कितें हांवें तें हातीन धुवपाचें सकाळीं हातीन धुतलें आनी घालतलें सो आनी आतां हांवें केलोले पापड भाजलेले चोरीस भाजलेली आनी नुस्तें तोवलोलें सकाळीं तोवलोलें तें काबार जालें सो आतां तोवलोलें थोडेशें सो आतां उरलें सो आतां तें हांवें टिफिनां घालून दवरलां आनी हें टिफिनां घालून दवरलां कित्याक वेस्ट करपा जाल्यार देनपरा तें उपारतो न्हू सो तेका लागून सो तें आनी सो जालें आनी आतां जालें भानशेक 2 जालें मागेलें आनी आयचो ब्लॉग हांव हिंगा काबार करता होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग बरो दिसलो म्हणून बरो दिसलो जाल्यार लायक शेअर कमेंट असो तर ऑन केलें ऑफ आहा जाल्यार ऑन मागीर खबर ना हांव घालून सोडटा आनी 2 दीस जाले ब्लॉग कालचो आनी आयचो कालचो बाय हांवें एडीट करूंक ना आनी आयचो सो आयज राती कोणें बसून हांव कालचो आनी आयचो एडीट करतलें त्या हाल्या न्हू कितें तरी प्लॅन आहा सो बरें पडटलें सो हाल्याचो प्लॅन कसो वयता कितें करता ती आमी सो टील देन बाय